सोमिया तुका अर्गां दिता दुनिया तुजो मोग करता तुका अर्गां दिता म्हजो सोमी मूत मांडून घेता तुजो मोग करता तुका अर्गां दिता म्हजो सोमी मूत मांडून घेता तुजो मोग करता सोमिया तुका अर्गां दिता दुनिया तुजो मोग करता तुका अर्गां दिता म्हजो सोमी मूत मांडून घेता तुजो मोग करता तुका अर्गां दिता म्हजो सोमी मूत मांडून घेता म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा हालेलुया 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 करता सोमिया सर पडून वंदिता दुनिया आरदान हांव करता सर पडून वंदिता म्हजो सोमी मूत मांडून घेता आरदान हांव करता सर पडून वंदिता म्हजो सोमी मूत मांडून घेता म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा Hallelujah, 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 hallelujah. आमचो नीज जेजू आमचो मोगाळ इश्ट आमचो पोसनार आमचो रचनार आमचो धनी सगळ्या मनशां कुळाचो रक्षक आज ह्या पवित्र आल्तारीत साक्रामेंतांत ताच्या मुखामोळ ताचे हजार पावन ताची दैवीक स्पर्श आमकां आज दिवच्याक तो आज आयला तो आमकां मोगान आपयता आमी ताचे सरशी सरया आमचे काळीज आमचे मन ताका समर्पण करया आनी भावार्थांत ताका आराधन करून गावया तुजी स्तुती करता सोमिया तुका महिमा दिता दुनिया तुजी स्तुती करता तुका महिमा दिता म्हजो सोमी मूत मांडून घेता तू
तुझी स्तुती गाता तुका महिमा दिता मुजो सोमी मन मांडून घेता मुझ्या सोमिया मुझ्या देवा मुझ्या सोमिया मुझ्या देवा हालेलुया 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 हे गडीभोर आमची दिश्ट साकारामेंतान आजच्या त्या ल्हानशा हुंड्या रुपार आज जेजू थंय आमची कोसोव्या जेजू आमकां ह्या साकारामेंतांत हांव तो आमकां पळयत आसा तो आमकां हर एकल्यांक आमच्या आमच्या नांवांनी तो आपोवन आसा तो आमकां ताचे कुरपा तो दिवन आसा जेजूक पळोवंक जेजूक आपडूंक जायतो लोक जेजू फाटल्यान वेतालो आज आमी विविध जाग्यांत विविध कुटुंबांत व्हडां प्रायस्तां भुरगीं युवा जाणां सोम्या लागीं आयल्या सोम्यान आमकां ताचे थंय ओडलां सोम्यान आमकां ताचे सरशीं लागीं आपयलां आनी त्या खातीर ह्यो थोडो वेळ आमच्या सोम्या सांगात रावूंक कशें जेजून आपल्या शिसांक ताबोर पर्वतार आपोवन व्हेलें तें मागणें केलें आनी जेजू रुपांतर जालो आनी शीस म्हणलें सोम्या आमी हांगाच रावया तसो जेजू ह्या उंड्या रुपार रुपांतर जाल्लो जेजू आज आमकांय सांगता आमकांय आपयता आमचें जिवीत आज रुपांतर जावंक आज हांगासर आयली आमी हर एकलीं सोम्या सांगात रावोंक जाय ते शीस उद्गारले आज हांवें उद्गारून म्हणूंक जाय सोम्या तुजे सांगात रावचें कितलें बरें नेंगी सोम्या तुजे सांगात उलोवचें कितलें बरें नेंगी सोम्या तुका पळोवचें कितलें बरें नेंगी सोम्या तुजें उतरां आयकोनचें कितलें बरें नेंगी सोम्या तुजो पाटलाव करचें कितलें बरें नेंगी सोम्या तुजे बरी हांवें म्हज्या पेल्याक बक्षिल्यार कितलें बरें नेंगी सोम्या हांवें तुजे बरी हांवें म्हज्या पेल्याचो मोग केल्यार कितलें बरें नेंगी सोम्या हांव तुजे बरी जाल्यार कितलें बरें नेंगी मोगळा जेजू ह्या पवित्र साक्रामेंतांत ह्या उंड्या रुपार तूं नीज हजर आसाय हे आमी पाती येता तूं एकलोच ह्या संवसाराचो धनी तुजे विणे दुसरो देव दुसरो जेजू दुसरो शक्तिवंत मनीस आमकां ना तुका आमी समर्पण करता आमचें जिवीत आमचें काळीज आमचें मौन तुवें हर एकल्यांक आपयलें तुवें म्हळें येया तुमी म्हजे सरशी ल्हाना भुरग्यांक तुवें म्हळें तांकां म्हजे लागीं येवंक सोडा तांकां आडय नाकात शिसांक पिडेस्तांक पातक्यांक तुवें लागीं केलें जेजू आज म्हाकाय तुजे लागीं दवर म्हाका तुज्या कुशीन दवर
म्हाका तुज्या गोपान दवर आनी तुजो दैवीक मोग तुजी काकुळट आज म्हज्या जिवितांत ती हांवें बगूंक म्हजें जिवीत रुपांतर जावं आनी तुका म्हज्या सोमयांत म्हज्या काळजांत म्हज्या घरांत हांवें सदांच दवरूंक म्हाका तूं फावो कर. आमेन. सर्व आमी बसया. साक्रामेंतांतलो जेजू आज आमचे मदें आसा. तो आज आमचे लागीं उलोवंक आशेता. तो आज आमकां हर एकल्यांक आपयता आनी म्हणटा आज म्हाका तुमगेर येवन रावोंक जाय. ही उतरां आमी लुकाच्या वांजेल अध्याय 19 जेजू जाकेवाक म्हणली उतरां. त्या उतरांत कितें आटापून आसा. आज म्हाका तुमगेर येवन रावोंक जाय. जेजू जेरिकोन तो पैन करून वेतालो आनी त्या वेळार त्या गांवांत जाकेव नांवाचो व्यक्ती आसलो आनी हांव जाकेव जेजूक पळोवंक बारीकसो आशेतालो. इल्लें न्हय, इल्ली आशा न्हय, बारीकसो आशेतालो म्हणटा पवित्र पुस्तक. ती बारीकसो आशा म्हळ्यार ताका पळयनासतना हांव सोडिना, जेजूक पळयनासतना हांव आज वचना, तितली आशा. दुसऱ्यान जाकेव मोटवो. जाकेवाक लोक हारी हारीने आसा. जेजूक हांवें कशें पळोवचें, म्हज्यान असाध्य, म्हज्यान जायना म्हूण तो चिंतालो. आनी पवित्र पुस्तक म्हणटा तो ल्हान मोटो आसल्या वरवीं ताच्यान तें जालें ना म्हणून जाकेव घरा फाटीं वचूना. बघा जाकेव एका रुखार सोडलो जेजूक पळोवंक. जेजूची वळख ना ताका. कसो सोदचो जेजूक हांवें इतल्या लोकां मदें. जेजून जाकेवाचेर दिश्ट घाली. जेजून जाकेवाक वळखलो. जेजून जाकेवाक पळयलें. जाकेवान जेजूक पळयलें न्ही. बगार ताच्या काळजांत एक आशा आसली. ती आशा जेजूक समजली आनी जेजून जाकेवाचेर दिश्ट घाली आनी म्हळें जाकेवा सकला दी. आनी जेजून म्हळें आज म्हाका तुमगेर येवन रावा जाय. जेजू म्हणो ना जाकेवा साकला देव, तूं म्हाका पळय. जाकेवा साकला देव, आज हांव तुमगेर येतां. जाकेवा तूं आज म्हाका बरें जेवण कर. जाकेवा हांव तुजे सांग आतां थोडो वेळ करसिता म्हणून ना जेजून म्हळें डायरेक्ट हांव आज तुज्या घराच येतां. तितलें मात्र न्ही, हांव तुज्या घरा रावतां. पळया उतरां भोव वापर बायेची. जाकेवाक तुज्या घरा येवंक जाय आनी रावोंक जाय. कितले दीस रावता म्हणून जेजून थंयसर पवित्र पुस्तक सांगिना. परमनंट जेजू रावलो जाकेवाच्या घरा. तें घर जाकेवाचें जिवीत. आनी जाकेव म्हणालो आज म्हज्या जिवितांत बदलावान जावन ताणें म्हळें आस्तींतलो अर्दो वांटो दिता. आनी जेजू म्हणालो ह्या घराक आज बाचावी आयल्या. मोकळ भाव भयणीनो, आज जेजू म्हज्या आनी तुमच्या काळीज म्हणल्यार घरांत येवंक आशेता. आज आमी राखोन आसावंगी जेजूक पळोवंक, जेजूक आपोवंक म्हज्या घरा. आमी बारीकसो अत्रेकान आसावंगी. आमी आज जेजूक आपोवंक आमी स्वा कुशेन संतोशान आमी हांगा आयल्यावंगी वा कांय थोडी चिंतना दवरून हांगासर आयल्या. आज जेजू म्हाका आनी तुमकां पळोवन म्हणटालो आज म्हाका तुमगेर येवन रावोंक जाय. परमनंट न्हय, थोडो वेळ, थोड्यो घडयो, थोडे दीस. बगार आमचें जिवीत पर्यंत जेजूक म्हजे सांगाता दवरूंक जाय. म्हजें जिवीत जेजू आज बदलोवंक आशेता. तर ह्या साक्रामेंतांतल्या जेजूक आमी आराधन करया, ताची स्तुती गावया, ताका आपया. सोम्या ये म्हज्या घरा. हांव संतोशान तुका म्हजें जिवीत उक्तें दवरलां. तेच सोम्याक आमी आपोवया, ताका अर्गां दिवया, ताचें आराधन करून आमी गावया. आराधन तुका बापा, आराधन तुका क्रिस्ता, आराधन तुका आत्म्या त्रिएक देवा.
आराधन तुका बापा आराधन तुका क्रिस्ता आराधन तुका गावया आराधन तुका बाप्पा आराधन तुका क्रिस्ता आराधन तुका आराधन तुका आत्म्या आराधन तुका आमच्या त्रिएक देवा आराधन तुका आत्म्या आराधन तुका आमच्या त्रिएक आमच्या हात उभारे आणि गावया आराधन तुका बापा आराधन तुका क्रिस्ता आराधन तुका आत्म्या आराधन तुका आमच्या त्रिएक देवा मोगान तुवें संसार रचलोय सुंदर तो केलोय मनशाक तुज्या सारक्या चोकन ताचे आदीन दिलोय मोगान तुवें संसार रचलोय सुंदर तो केलोय मनशाक तुज्या सारक्या चोक ताचे अधीन दिलोय आराधन तुका बापा आराधन तुका क्रिस्ता आराधन तुका आत्म्या आराधन तुका आमच्या त्रिएक देवा मुनी जावन संवसाराक आयलोय काळोख दावडायलोय कुर्सार मोरून सोडवून करून आमकां जीव दिलोय मुनी सावन संवसाराक आयलोय काळोख दावडायलोय कुर्सार मरून सोडवून करून आमकां जीव दिलोय आराधन तुका बापा आराधन तुका क्रिस्ता आराधन तुका आत्म्या आराधन तुका आमच्या त्रिएक देवा पवित्रात्म्या पारात किता कुरपे दातारा कुरपे सो पावस आमचेर शेणव नितळ आमकां खर पवित्रात्म्या पारात किता कुरपे दातारा कुरपे सो पावस आमचे शेणा नितळ आमकां आराधन तुका बापा आराधन तुका क्रिस्ता आराधन तुका आत्म्या आराधन तुका आमच्या त्रिएक देवा हालेलुया 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 आराधन तुका आमच्या त्रिएक देवा आराधन तुका आमच्या त्रिएक देवा हरगां तुका सोम्या जेजू हरगां तुका सोम्या जेजू होगळाप तुका सोम्या जेजू होगळाप तुका सोम्या जेजू आराधन तुका सोम्या जेजू आराधन तुका सोम्या जेजू वंदन तुका सोम्या जेजू वंदन तुका सोम्या जेजू स्तुती तुका सोम्या जेजू स्तुती तुका सोम्या जेजू महिमा जावं तुका सोम्या जेजू महिमा जावं तुका सोम्या वंदन जावं तुका सोम्या जेजू वंदन जावं तुका सोम्या जेजू होगळाप जावं तुका सोम्या जेजू तुका जावं तुका सोम्या जेजू हालेलुया 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 आमची जावाब जावं दी
अर्गाने होगलाप तुका सोम्या जेजू Ergane oglap tuka samian Jesu. जेजू आमच्या सोडवून दारा Ergane oglap tuka samian Jesu. जेजू बापाच्या एकल्याच पुता Ergane oglap tuka samian Jesu. जेजू आमच्या बाचावे Ergane oglap tuka samian Jesu. जेजू आमच्या राया Ergane oglap tuka samian Jesu. जेजू आमच्या बऱ्या गोवळ्या Ergane oglap tuka samian Jesu. जेजू जिविताच्या उंड्या Ergane oglap tuka samian Jesu. जेजू आमच्या स्वादिक मोगा Ergane oglap tuka samian Jesu. जेजू आमच्या कुरपेच्या भंडारा Ergane oglap tuka samian Jesu. आमची मागणी ऐकूनच्या जेजू Ergane oglap tuka samian आमच्या Jesu. कष्टांत सांगात दिवच्या जेजू Ergane oglap tuka samian Jesu. आमच्या पिडेंत आमकां भलायकी दिवच्या जेजू Ergane oglap tuka samian Jesu. निराशेंत आमकां धैर्य दिवच्या जेजू Ergane oglap tuka samian Jesu. सोलोवनेंत आमकां वाड दाखोवच्या जेजू Ergane oglap tuka samian Jesu. पातकांतले आमकां बोक्सांनी दिवच्या जेजू Ergane oglap tuka samian Jesu. आमच्या काळजांत हांव जेजूक आमी अर्गां दिवया जायते उपकार जायती बेसावां आमच्या जिवितांत आमी जोडल्यात ती जेजू वरवीं मात साथ दी देवा विणे आमच्या जिवितांत आमी कितेंच करूंक शकना मनीस कितलोय बुदवोन कितले हुशार जाल्यारय आमच्यांत कितेंय करूंक जायना देवा वरवीं मात साथ दी जर देव आसा देव आमच्या सांगात आसा आमकां एक विशेष सकत ताचें बोळ आमकां लाभल्या बरी देखून सर आमची काळजांत हांव जेजूक आमी पावारतान ताका आमी अर्गां दिवया जेजून सिमोन पेद्रूक म्हळें सिमोन तूं म्हजो मोग करताय आनी ताणें जाप दिली वय सोम्या हांव तुजो मोग करतां परत जेजून सिमोन पेद्रू लागीं विचारलें सिमोन तूं म्हजो मोग करताय वय सोम्या हांव तुजो मोग करतां म्हूण तूं जाणाय जेजून परत विचारलें सिमोन तूं म्हजो मोग करताय ताणें म्हळें वय सोम्या तिनी पोटी पेद्रून दिल्ली जाप वय कित्याक ताच्या जिवितांत सोम्याचो मोग रोंबलो आनी सोम्या खातीर आपूण कितेंय करूंक शकता म्हणून ताणें चिंतलें आज तोच जेजू म्हाका आनी तुमकां आपयता आमची नांवां आपयता तूं म्हजो मोग करताय बाये भावा भयणी तूं म्हजो मोग करताय सोम्याक आमी सांगया वय सोम्या हांव तुजो मोग करतां तुजे सांगात रावूंक आशेतां तुज्या वाटेन हांव चलतां सोम्याचो मोग करता हांव तर सोम्याची उतरां आमच्या जिवितांत आमी जियोंक जाय सोम्या संगी आमी सदांच एकवटून रावोंक जाय पातकांत हांव पयस रावून पवित्र जिणी आमी जियोंक जाय तेन्ना मात्र आमी सोम्याचो खरेपणी मोग करता म्हूण साध्य तर तेच सोम्याची उतरां आमी आयकोवया सोम्याची उतरां आमच्या जिवितांत काळजांत आमी रोंबोवन खरेपणी आमी सोम्याचो मोग करता म्हूण सोम्याक आमी दाखोवया सो देवाची उतार आमी आयकुनच्याक पवित्र आत्म्याचो आदार आमी मागया उबी रावया आनी पवित्र आत्म्याचें गीत आमी गावया Iucar pavitra Tmea Tu ca amce more Tu ce săte acabă Rau tu amce soe
मुखार पवित्रत्म्या हात विस्तारून दर्या तुका आमचे मोदे तुझे सक्तेन आमकां भर राव तूं आमचे सोवे तूं जिवीत दिवचें उदक सुखानांतली भुजबंदार आनी बुद्धीना सगळें तूं सल तूं जिवीत दिवचें उदक सुखानांतली भुजबंदार आनी बुद्धीना सगळें तूं सल स्वागत पवित्रत्म्या तुका आमच्या काळजान नितळ कर तुका बापाक भोगूंक ससना स्वागत पवित्रत्म्या तुका आमच्या काळजान नितळ कर तुका बापाक भोगूंक ससना तूं जिवीत दिवंक सुखानांतली भुजबंदार आनी बुद्धीना सगळें तूं सल तूं जिवीत दिवचें उदक सुखानांतली भुजबंदार आनी बुद्धीना सगळें तूं सल हाले हालेलुया हाले हालेलुया हाले हालेलुया सामार्काचो वांचेल अध्याय 11 वोळ 20 आनी 4 देखून हांव तुमकां सांगता की ते सकट मागण्यान तुमी मागतात ते तुमकां मेळ्ळांच म्हूण सतमाना आनी तें तुमकां मेळटलेंच. ह्या शिवाय मागण्याक उबे रावतना कोणाचेरय तुमकां कांय पुनी विरोध आसल्यार ते बक्षिया तोळ तुमचो सर्गींचो बापी तुमची पातकां बक्षितलो. देवाचें उतर हें. सुरू आमी बसया. मोगाळ भावांनो भयणीनो, हे वरस बापसाहेबान जुबल्यावाचें वरस आनी प्रत्येक जावन मागण्याचें वरस म्हणून आमकां आपोवणें दिलां. मागणें करूं. तुमी हर एकले मागतात गी? मागतात. कितले घंटे मागतात? सुमार घंटे मागतात. वय कशें मागतात? हात जोडून मागतात. थोडे फावटी उसार व्हडा ताळ्यान मागता हांव, थोडे फावटी मौनपणी मागता हांव. मागलें मेळ्ळां गी? मेळ्ळां. वेरी गूड. आमी जायती मागता कित्याक आमचे क्रिस्तांव जिवितांत आमकां देवा थंय आमचो संबंद आमी दवरिजे तर आनी आमी देवा लागीं पावोवंक आमकां आसची वाट एकच मागणें. हें मागणें आमचें कशें जावंक जाय आनी मागणें खरेंच मागलें आमकां मेळाजें तर आमचें मागणें कशें आमी
चड बळवंत आनी पावरफूल करचें आनी आमी कशे मागण्याचे व्यक्ती जावचे म्हूण मोठो नियाळ आमी करया. पयल्यान जावन मागणें आमकां कितें करता? मागणें आमकां जेजू थंय आमकां एक करता, आमकां जेजू थंय एकवटायता. तुमी तावरे पळयलां गी लोटस ते केदला फुलता? सकाळी केन्ना सुर्याची किरणां पडटा आसतनांत तें फुलोवंक सुरू करता. सनफ्लावर पळयलां गी कशें आसता तें? फुलोवन आसता, पूण खंयसर सूर्यो आसा थंयसर तें गुंवता, सुर्याक पळोवनूच गुंवता. आनी तिसऱ्यान तुमी कॉटन फ्लावर वा चायनीज रोज पळयलां गी. आमच्या गांवांत आमी ताका कॉटन फ्लावर म्हणटा, पूण ते चायनीज रोज ते कितें करता? चायनीज रोज ते सुर्याची किरणां ताचेर पडलेंच ताचो काळा रंग बदलाता. सकाळीं एक तर वायट आसता, धवें आसता, इल्लो उपरांत ताचो सुर्याची किरणां चड आनी चड पडलेंच तें ब्लू जाता, ताच्या उपरांत पिंक जाता आनी दनपारां तें तांबडें जाता. रंग बदलाता सुर्याची किरणां ताचेर पडलेंच. हो कित्याक दाखलो हांवें दिलो? मागणें आमच्या जिवितांत प्रभाव घालता, मागणें आमचें जिवीत बदलिता, ट्रान्सफॉर्म करता. कशें तें एक लोटस सुर्याची किरणां ताचेर पडलेंच तें उक्तें जाता, फुलता. केन्ना देवाची कृपा मागण्याक आमी बसता, मागण्याक करता आसतना आमचें जिवीत तें फुलता. दुसरें, मागणें केल्ल्या वरवीं आमी जेजूच्या संबंदांत आसता. कशें सनफ्लावर तें सुर्यो खंयसर येता थंयसर गुंवता, तशें आमी जेजू खंयसर आसा आनी आमचें जिवीत जेजू तें कनेक्ट जावन आसता. तिसऱ्यान तें चायनीज फ्लावरा बरी मागणें केल्ल्या वरवीं आमचें जिवीत बदलाता. संपूर्ण रितीन आमी सोम्याच्या कृपेंत आमी आसता. त्या खातीर मागणें आमचें जिवीत ट्रान्सफॉर्म करता. आनी दुसऱ्यान जावन मागणें आमी कशें करूंक जाय? जायते फावटी आमचे लागीं आमी म्हणटा आमी जायतें मागता, पूण मागल्लें आमकां मेळना. कित्याक मेळना? कोण कारण? आमी कारण वा देव कारण? जावंक पुरो एक दाखलो दिवचो तर एक नवोसो ब्रिज, आतां ह्या दिसांनी जायते ब्रिज पडटात. आतां ब्रिज पडलेंच आमी कितें म्हणटा? तो बांदलो व्यक्ती सारको ना वा इंजिनियर सारको ना, ताणें बरें करून बरी साहेब ताका घालूं ना, त्या खातीर तो ब्रिज पडलो. जावं दी एक इस्कॉलाचें भुरगें बरें करून शिकोवंक ना वा ताका ते एग्जामान फेल जालें जाल्यार आमी म्हणचें टिचरीन ताका बरें शिकोवना म्हणून. ना, ते भुरग्यान बरें करून शिकोवंक ना, त्या खातीर ताका मार्क्स उणे मेळ्ळ्यात. देखून आमकांय जायते फावटी मागता आसतना आमकांय मेळना, तर आमी म्हणचें देव न्हीद लागी, देव कित्याक आयकना म्हजें मागणें. त्या वेळार आमी देवाचेर आमी ब्लेम करचें न्ही, देव मागणें आयकना म्हणून न्ही. आमी मागल्लें रीत सारकी आसना. जायते फावटी आमी मागल्लें सामा आसना. कशें तो इंजिनियर ताणें केल्लें तें काम सारकें नासतना तो पडलो ब्रिज. भुरगें बरें करून शिकनातल्या वरवीं फेल जालें. देखून आमी मागल्लें आमकां मेळना, आमच्या मागणी इफेक्टीव जायना. कित्याक? आमी मागल्ली रीत एक सारकी ना वा बरें करून मागूं ना जावंक जाय. त्या खातीर 3 संगती मागता आसतना आमी उगडास दवरूंक जाय. पयल्यान जावंक जाय भावार्थ. जर भावार्थ ना आमी कोणूच मागणें करूंक जायना, आमचें मागणें इफेक्टीव जायना. देखून मागता आसतना आमी खऱ्या भावार्थान आमी मागोवंक जाय. ता तर जाल्यार आमचें मागणें कशें त्या रेंवेर बांदिल्ल्या घरा बरी तें वेग्गी पडटा, वेग्गी हालता आनी कोसलोन पडटा. त्या खातीर पयलो आमचो भावार्थ आमी जेजू लागीं दवरया. आयचो वांजेल आमी आयकलो, मागता आसतना दुभावान मागचें, मागता आसतना हो मेळना 50-50 आमी मोतीन चिंतून मागल्यार जायना. जेजू म्हणटा मागता आसतना मेळ्ळेंच म्हूण चिंतून मागा आनी तें तुमकां खंडीत मेळटलें. तसलो खरो भावार्थ आमचे लागीं आसूंक जाय. त्या भावार्थान आमी मागोवंक जाय.
तुका जेजो म्हणटा मागता आसतना व्हडलो भावार्थ गरज ना, सासवाच्या कानांत तितलो ल्हानसो भावार्थ. आमी पळयलें आदल्या आयताराचो वांजेल, ती स्त्री रक्तस्रावाची स्त्री, तिचे लागीं भावार्थ आसलो. भावार्थ कितलो भावार्थ? जेजूच्या आंगाक उस्तुराक इल्लें हांव पडल्यार पुरो भावार्थ. आनी जायरा तोय म्हणालो तुवें येवन म्हणजे दुवेक आपडल्यार पुरो भावार्थ. आमच्या जिवितान मागता आसतना धाकटो भावार्थ, उण्या भावार्थान मागचें न्ही, बागार खऱ्या भावार्थान मागचें. देखून भावार्थ आसलो तो भावार्थ सोमी म्हाका दिताच, हें आमकां मेळटाच म्हळ्यार पातयेन मागल्यार आमकां खंडीत मेळटा. आनी दुसऱ्यान जावन आमी मागता आसतना खऱ्या आशेन मागोवंक जाय. जाकेव जेजूक पळोवंक आशा येतालो, ताची ती आशा आसली. देखून आमी मागता आसतना केवल येवन हांगासर बसल्यार जायना. आमी आशेवन येजे, जेजूक आशेवन आमी मागले आमकां मेळटाच म्हळ्यार खऱ्या पातयेनीन आनी बरोवशान आमी जेजू लागीं येवन मागोवंक जाय. खरी आशा आमच्या काळजांत आसूंक जाय. जाके वाटेन आशा आसली जेजू ताका पळोवंक मेळ्ळो. त्या स्त्रियेक आशा आसली जेजूक आपडीचें म्हूण तिणें आपडिल्लें, ती बरी जाली. जायराक जेजून ताच्या घरा येवंक आशा आसली, ती आशा संपूर्ण जाली. आनी शातापातीक ताचो साकोर बरो जायचें आसलें, आशेवन ताच्या पांया तळा येवन पडलो, बरें जालें. आज आमी जर आशे येवन मागता, हांव सोम्या म्हाका हें गरज आसा, सोम्या तूं म्हाका खंडीत आयकाताय, आमी आशे येवन मागया. तिसऱ्यान जावन आमी मागता आसतना खऱ्या काळजान खऱ्या मनांत आमी मागूंक जाय. आनी त्या खातीर आमी त्याग करून मागचें. जायते फावटी आमकां मागण्याक जायत्यो संगती अडकळ्यो हाडटात. जावंक दी आजकाल जायती मोबायलां, इंटरनेटां वा इतर जायत्यो संवसारी संगतींत आमी बुडोवन आसा. आनी ते बुडोवन आसल्या वरवीं आमकां खरें मागणें सारकें करूंक आमकां साध्य जायना. आमी पळयता 2 धाकट्यो ओपारी पवित्र पुस्तकांत, त्या आमी म्हणटा मोती हांचे ओपार. ते मोती तेणें आपणावच्या खातीर त्या व्यक्तीन सक्करताना इकलें आनी ते मोती आपणावंक तो फुडें सरलो. देखून जर आमकां एक मागोवंक जाय, सोम्या लागीं येवंक जाय, सोम्या थंय आमी एक जावंक रावाचे, तर आमी संवसारी संगतींत आमी पयस दवरून आमी खऱ्या काळजान आमी जेजू लागीं येवंक जाय. ग्रेस्त तरणाटो तो जेजू लागीं एक मागोवंक आयिल्लो. कितें मागलें ग्रेस्त तरणाट्यान? म्हाका सर्गीचें राज लाभोवंक जाय, सर्गीचें राज जोडोवंक जाय, हांवें कितें करीचें? जेजू म्हणालो उपादेस पाळ. तो म्हणालो ल्हानतावनूच पाळ नायला. पळय ताची जावाप, ल्हानतावनूच पाळ येवचें. कोणी म्हणे हांगा आसले ल्हानतावनूच उपादेस सुखान आसतना पाळ नायल्यात गी. हांवें पाळोना, हांवें चुकलां. देखून पूण तो ग्रेस्त तरणाटो कितले ताचे थंय बागेवंत पोवन पवित्रपण आसा पळया. तो म्हणालो ल्हानतावन सुखान आसतना पाळ नायला. तशें म्हळ्यार सादारण तो सर्गीच्या राजाच्या पैनार आसा. पूण जेजू ताचेर मोगान दिश्ट घालून म्हणालो तूं आनी एक करूंक बाकी आसा. तें कितें? आसलें सकट वीक, मेळ्ळ्यो दुडू दुर्बळ्यांक वांट, आनी मागीर ये म्हजे लागीं. जायते फावटी जेजू लागीं येवंक आमकां संगती आडायतात, जायत्यो संगती आमकां ब्लॉक करतात. मागण्याक आमी मागलें मेळना, कित्याक जायत्यो संगती आमकां ब्लॉक करतात. त्या खातीर आमी सकड आमकां कितें आडायतात, आमच्या पवित्रपणाक आडोवच्यो संगती जावन आमी ब्लॉक करतात, त्यो ब्लॉकांतावन आमी आज भायर येवंक जाय. आनी त्या ग्रेस्त तरणाट्याक ताका आस्तबदीक आसलें न्ही, बागार आस्तबदिकान ताका मुठीन दवरलें. पॉझेशन पॉझेस्ड हिम. ताणें संगती, संवसारी संगती हातान दवरल्यो न्ही, म्हाका संवसारी संगतीनेच ताका रेवड घाल्लो, त्या खातीर ताका भायर येवंक जावना. देखून आज आमी ह्या आराधनाक आयल्या सोम्याच्या पांया तळा. आमी सोम्या लागीं एक जायचें, आमचें मागणें खरें भावार्थाचें मागणें जायचें, तर पयल्यान पयलें भावार्थान मागया. दुसऱ्यान जावन खऱ्या आशेन संतोशान मेळटाच म्हणल्यार खऱ्या पातयेन आमी मागया. आनी तिसऱ्यान जावन संवसारी संगती कितें आमकां आडयता मागण्याक, जावं दी आमच्या मोतीक येवच्यो खोट्यो चिंतना आलोचन, जावं दी आमकां डिस्टर्बन्स, ते सकट पयस दरया. आनी नितळ काळजान
सोम्या लागीं आमी आयल्यार खंडी जावन जेजू आमचे मागणे तो आयकता. हे कडेन बरो आमचे दोळे धांपया. म्हजे आनी जेजू मदलो संबंद कसो आसा. कितलेशे फावटी आमी मागणें केलां, कितलेशे फावटी सोम्या लागीं उलयल्या, मिसा गेल्या. म्हजें मागणें देवाक पावलां की. हांवें हर एक केल्ले मागणें भावार्थान केलां की. हांव म्हजी हर एक मागणी मेळटाच म्हणल्या खऱ्या भावार्थान हांवें केलां की वा सवयेच्या बळान केलां. आज आमी हांगाच्यान पाटी वयता आसतना खऱ्या भावार्थान वचूंक जाय आनी मुखार केदींच हांव मागण्यांत दुबावना. बागार भावार्थान हांव मागतां आनी मागळ्ळें म्हाका मेळटाच म्हळ्यार खऱ्या फातीन हांव येतां आनी एक बरो मागण्याचो व्यक्ती हांव जाता. जेजूच्या शिसांनी जेजू लागीं म्हळें, सोम्या आमकां मागणें करूंक शिकय. तुका जेजून भोव आपुरबायेचें मागणें शिकयलें, आमच्या बापा. सोम्याचें नांव आमी दिसपरतें उलो करूंक जाय, आमच्या बापा. म्हज्या सोम्या, म्हज्या जेजू, म्हज्या राया. हर एक मागणें ती देवा थंय पावता. तुका हर एक दीस आमी जेजूचें नांव पवित्र, जेजूचें नांव आमोलीक, सोम्याचें नांव आमी केन्ना भावार्थान उसारता. सोम्या आमकां आयकता आनी आमी सोम्या थंय एक जावंक शकता. तर त्याच भावार्थान आमी गीत गावया. सोम्याचें नांव पवित्र आमोलीक. सोम्याचें नांव तें पवित्र, नांव तें विचित्र, नांव मोलादीक. सोम्याचें नांव पवित्र आमोलीक. सर्वांक गावया. सोम्याचें नांव पवित्र आमोलीक. नांव तें विचित्र, नांव मोलादीक. नांव तें विचित्र, नांव मोलादीक. सोम्याचें नांव पवित्र बळादीक. सोम्याचें नांव पवित्र बळादीक. सोम्याचें नांव पवित्र आमोलीक. सोम्याचें नांव पवित्र आमोलीक. नांव तें विचित्र, नांव मोलादीक. नांव तें विचित्र, नांव मोलादीक. सोम्याचें नांव पवित्र बळादीक. सोम्याचें नांव पवित्र बळादीक. गायता सदांच काळीज म्हजें. गावया. गायता सदांच काळीज म्हजें. जावं सांजेचें, जावं सकाळचें. जावं सांजेचें, जावं सकाळचें. सोम्याचें नांव हरसून गायता हांव. सोम्याचें नांव हरसून गायता हांव. सोम्याचें नांव पवित्र आमोलीक. सोम्याचें नांव पवित्र आमोलीक. नांव तें विचित्र, नांव मोलादीक. नांव तें विचित्र, नांव मोलादीक. सोम्याचें नांव पवित्र बळादीक. सोम्याचें नांव पवित्र बळादीक.
दिंबेर तुका सोम्या गायता दिंबेर तुका सोम्या गायता जीवन मुझे आज भेटयता जीवन मुझे आज भेटयता स्तुती तुझी सदां गायता स्तुती तुझी सदा करता सोम्याचे नाव पवित्र अमोली सोम्याचे नाम पवित्र अमोले नाव देवीचीत नाव मोलादी नाव देवीचीत नाव मोलादी सोम्याचे नाव पवित्र बळादी सोम्याचे नाव पवित्र बळादी सोम्या सदांच मोजे संगीरा सोम्या सदांच मोजे संगीरा कष्टान वारान तू म्हाका पाव कष्टान वारान तू म्हाका पाव कृपा दी जावं सोगलोस तुजो सांव कृपा दी जावं सगळो तुजो सांव सोम्याचे नाव पवित्र अमोली सोम्याचे नाम पवित्र अमोले नाव देवीचीत नाव मोलादी नाव देवीचीत नाव मोलादी सोम्याचे नाव पवित्र बळादी 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 सोम्याचे नाव ते पवित्र ते बळादीक सोम्याच्या नांवान आमी मागता सोम्याच्या आदारान आमी मागता जेजू म्हणलें नांव आमकां हर एकल्यांक सुडका दिता जेजू म्हणलें नांव आमकां हर एकल्यांक धैर्य दिता जेजू म्हणलें नांव आमकां हर एकल्यांक कृपा दिता तेच सोम्या जेजू लागीं आमी आज मागया जायती काळजांत आमच्या गोरजो मोदीन तेसावा सोम्या लागीं आमी मागोवंक आयल्या सोम्याचें नांव सोम्याचें हजरपण आमकां हर एकल्यांक सांगात दिता जेजू आमची मागणी आयकता भावार्थान मागलें हर एकलें तें तुमकां मेळटालें मागता आसतना मेळ्ळांसो म्हणल्यार भावार्थांत आमी मागोवंक जाय हो वेळ सोम्या लागीं आमकां मागचो आमचें समर्पण करचो जेजू थावन जेजूची कृपा आमकां घेवची सो आमी दिंबी घालया सर आमच्या गरजा आनी इराद्या खातीर जेजू लागीं मागया मागा तुमी हर एकलींक घेतात सोदा तुमकां हर एकल्यांक मेळटालें बडें या तुमकां हर एकल्यांक उक्तें जातालें म्हळां जेजू मोगाळा जेजू आमी मागता हांव आख्या पवित्र सभे खातीर पाप साहेब बिस्प याजक आनी सर धार्मीक हा तुज्या पांया तळा समर्पण करता हांव तुजी सुवार्ता ती परगट करतात ताच्या मिसांवान तूं तांकां राखून सांबाळून व्हर आनी तुजें नांव तुजो मोग तुजी सुवार्ता हर एकल्यांक परगट करच्याक जाय जालो आदार
एकठांय तांकां लाभय म्हूण मागता हांव. मोगाळा जेजू मागता हांव आमी ह्या आमच्या राष्ट्रा खातीर, ह्या राष्ट्रांत आसच्या करोडांनी लोकां पासून विविध धर्माचो, विविध कालेतीचो, विविध भावार्थाचो लोक आसा. सोम्या आमकां हर एकल्यांक तूं राखून सांबाळ बर. हर एकल्या लोकांक तांच्या जिवितांत तांकां बेसांवांनी बर. हो आमचो राष्ट्र चलोवच्या राजकीय फुडाऱ्यांक बरी जाणवाय, बरेपण, बरें मोन तांचे लागीं दवरस. मोगाळा जेजू आमी मागता हांव ह्या आमच्या मंगळूर DCC खातीर, तशेंच जायत्यो DCC आसात, मिशनरी वावर चलता. ह्या DCCंत आसच्या लोकां खातीर जायत्यो फिरक्यो ज्यो आसात, हर एकल्या लोकांनी भावार्थाच्या स्पिरितांत वाडोवंक, भावार्थ विस्तारून भावार्थाची जिणी जिवंक आमकां हर एकल्यांक तूं फावो कर. मोकळा जेजू आमी मागता हांव आमच्या हर एकल्या क्रिस्तीवी भावार्थाच्या कुटुंबा खातीर, कुटुंबांत आसच्या आवय बापय, कुटुंबा खातीर वावुरता थोडी पर गांवांतात, तांकां राखून व्हर सोम्या, सांबाळ व्हर. तांच्या जिवितांत समाधान, तृप्ती तूं लाभय. जायती कुटुंबां दिसपडटा घरासा खातीर कश्ट जातात, खाण जेवण नासतना, पिडेंत आर्थीक परिस्थिती सामान आसतना कश्ट होनात. त्या कुटुंबाची तूं जतन घे. आमच्या कुटुंबां तूं राखून सांबाळ व्हर. मागता हांव जेजू आमी पिडेस्त भावा भयणी खातीर, तरणाटे भुरगीं प्रायस्थां, आस्पत्रेंत, ICUंत पिडेस्त जावन आसात, कश्ट होवन आसात, मरणाची पिडा, व्हड व्हड पिडेंत लोक कांगाल जावन आसा. सोम्या तुजो गूण करचो, तो स्पर्श तांकां तूं लाभय, तांकां तूं गूण कर. मागता सोम्या आमी सर आमच्या भुरग्यां खातीर, भुरगीं इस्कॉलाक वतात, शिकतात, युवा जाणां तरणाटीं काम करतात बऱ्या फुडाराच्या वाटेरांत, तांकां तूं आपड. ल्हाना भुरग्यांक बेसांवांनी बर, बरी जाणवाय, बरी गिन्यां तांकां तूं लाभय. मागता हांव सोम्या ह्या आमच्या पृथ्वेक बरो पावस तूं धाड, आनी पावसा मुखार बरें बेळें आमकां ह्या वर्सा जावन सकड रैतांक, कृशिकांक संतोश तूं लाभय. ही पृथ्वी सदांच फळां बरी जावन बरें वारें आमी सेवून आमचें जिवीत सदांच बऱ्या भलायकेंत आमकां तूं सांबाळ व्हर. जायत्यो गरजो आमच्या काळजांत आसात, जेजूच्या पांया तळा दवरया, भावार्थान मागया, आशेवन मागया, मेळटा म्हळ्यार भावार्थान मागया. आमचे जिवीत सोम्याच्या पांया तळा आमी समर्पण करया. सोम्या आज तूं ये म्हज्या घरा राव. सोम्या आज तूं ये म्हज्या जिवितांत राव. सोम्या आज तूं ये म्हज्या कुटुंबांत राव. सोम्या हांव तुजो मोग करता. तुजो मोग दिसपडटा म्हज्या जिवितांत जियोंक म्हाका तूं शिकय. सोम्या म्हाका सदांच तुजे थंय दवर. केदेंच म्हाका तुज्या मोगांत हांव तुज्या सांगातपणांत वेगळें करिनाका.
पातकांत हांव पडटां कश्टांत हांव पडल्यार सोम्या तूं म्हजे संगे आसाय म्हणलो दड भावार्थ फातयेनी म्हाका तूं दी. म्हजें जिवीत मागण्याचें जिवीत जावंक तूं म्हाका फावो कर. सोम्या जेजू तुजो आशिर्वाद आमकां गरज आसा. तुवें पिडेस्तांक हर एकल्यांक आपडलें आशिर्वाद दिलोय. आज तुजो आशिर्वाद घेवंक आमी हर एकलें अत्रेकान आसो. सोम्या तुजो आशिर्वाद पडोवन दी आमचेर, आमच्या कुटुंबाचेर, ह्या सगळ्या फिरगजेचेर, राष्ट्राचेर. तुजो आशिर्वाद घेतले आमी हर एकलीं नवें जिवीत कुशीन सोमको आमी आनी एकल्याक आशिर्वादाचे व्यक्ती जावंक आमकां तूं फावो कर. हे आमी मागता हांव तुज्या भोव पवित्र नांवान. आमेन. साक्रामेंताचे बेसांव घेवच्याक तयार जावन गावया गीत येद्या व्हडा साक्रामेंता. येद्या व्हडा साक्रामेंता सश्टांक नमन करुया. पुर्वेल्या त्या रुपा ओतला नव्यो रिती सर्वोन वेच्या हस्तद्विश्या भावार्थाचे बोळ देव्या. जशे बापा तशे सुद्धा उल्हासानी सुते जा. पदवी महिमा ससना ससना एका स्थाळ्या गच्चिता. दुःखा दोगाच्या स्पिरिता समासमी आवडता. प्रार्थुया. हे देवा विचित्र साक्रामेंता खाल तुज्या कश्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय. तुज्या सोडवणेचो फळ सदांच आमचे तें आमी बोगी सारको तुज्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तरांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर. जो जियेत आनी रास करताय सासनाच्या ससना. आमेन. मोगाच्यानो ह्या पून तळाक तुमकां हांव मोगान स्वागत म्हणटा. ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी ह्या इराद्यां खातीर मागया. लुईस पौलीन क्रास्ता 20 आनी 9 वर्सांची लग्न जिवीत जियोवच्या संदर्भार अर्गां जावन दितात. बाळोक जेजू वाडो तांकां बागी लग्ना दिवस मागया. जॉन डिसोजा आनी कुटाम अर्गां जावन फजीर. सिल्विया पासान्ना अर्गां जावन सान लॉरेन्स पयलो वाडो. मारिया ग्रेस गोंजाल्वीस प्रत्येक तेसावां खातीर धारवाड. देवादिन एलेन डी अल्मेडा पासोतू पीटर डी अल्मेडा सान बोस्त्यां वाडो. हकील सोनल लोबो अर्गां जावन सान तोमास वाडो. प्लाविया लोबो जल्म दिसाच्या संदर्भार मुंबय. प्रीतम फानिता डिसोजा जल्म दिवस आचरण करच्या संदर्भार किरें. जॉयस जॉसी पिरेरा अर्गां जावन पेरमुदे. फ्रांसीस रोनाल्ड टावरो अर्गां जावन सान पावल वाडो. कुटुंबाच्या सर सरिल्ल्या आत्म्यां खातीर
डेल्फिन सिक्वेरा वेलांकणी वाडो देवा दिन चल्ल्यांक आमी सासणीक विशय मागया. आमच्या इराद्यां खातीर ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आज प्रत्येक रितीन मागया. बाप्पा समज सर्व आम्ही एकटाय झाल्या भक्तीन आणि मना उतार ते ऐकून आमकां समर्पण होवी त्या बलिदाना. या गव्यांस एकाच ताळ्यान उल्हासून एक देवा गयानानी अर्गान दिव्या ताने केल्या सर्व उपकारा. या गव्यांस एकाच ताळ्यान उल्हासून एक देवा गयानानी अर्गान दिव्या ताने केल्या सर्व उपकारा. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवा सोमोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवय असो. क्रिस्त दे मोगाळ पावोनो आणि बहिणीनो भाग्येवन सुवांव पावल दुसऱ्याच्या ह्या पुंज शेताक आमी हरिकले आज आयल्या. येवकारिस्तांतल्या जेजूक आमी आराधन ताका होगलाप महिमा दिली आणि आता हे मिसाच्या बलिदानांत त्याच उंड्या रुपार आमच्या जेजूक आमच्या काळजांत आमच्या घराक घेवंक आणि ताका आमच्या सांगातच परमानंट आमी दवरूंक आमी बलिदान भेटयता आसतना आयच्या वांजेलांत आमकां जेजू एक संदेश दिता इतलोच आमी सोम्याचेर विश्वास दवरल्यार आमच्या जिवितांत आमी सकट संगती फूड करूंक आमी शकता. शिसांनी वाऱ्या वादळ उठता आसतना सोमी आमकां बाचाव कर म्हळें ताणें मागणें केलें आनी जेजून वाऱ्या वादळ शांत केलें. आज आमकांय आमच्या जिवितांत विविध तिची वाऱ्या वादळाक आमी बली जाल्या. आमच्या जिवितांत वाऱ्या वादळ येवन आसतना आमी भिवचें न्हय. जेजूचेर विश्वास दवरल्यार सकट जेजू शांत करता. तर ह्या बलिदाना वेळार सोम्या आमचो भावार्थ चडय, सोम्या आमचो बरवोस चडय हे मागणें आमचें जावं दी आनी आमी हर एकलीं देवाचेर विश्वास दवरून बरें क्रिस्तांव जिवीत आमचें जिवोवच्याक जाय जालो आदार ह्या बलिदाना वेळार मागया. जायते पोटी कश्टां आनवारा वेळार भावार्थ सांडून आमी देवाक आमी सवालां केल्यानंतर सोम्या तूं आसाय देव आसा गी ना म्हणलें दुबावल्यार त्या सर पातकाक आमी देवा लागच्या बॉक्सांनी मागया. सांगात आमी म्हणया हांव पातकी सरपदरा देवा आनी तुमकां भोव पयलीनो सगळ्या वसरून संतां मनान चिंतून तोंडा वसरून वायट आदरून आनी बरें सोडून हांवें जायतलें पातकांक केल्या अमसो अपराध अमसो अपराध अमसो बोड अपराध ह्या पासत घेवन सदांच आमकां मरे सगळ्या देवता आनी भक्तां आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वरा देवा लागीं विनंती करातून प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकुल्त करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासनाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सुमिया काकुद कर सोमिया काकुद कर क्रिस्ता काकुद कर क्रिस्ता काकुद कर सोमिया काकुद कर सोमिया प्रार्थुया.
देवा आमच्या सर्गींच्या बापा, तूं भावार्थचो उजवाड आनी आत्म्यांचो गोवळी, तुज्या शेळयांक उतरान सोरोंक आनी देखीन सोलोंक बागेवन जुवांव पावल दुसऱ्याक पवित्र साबेक तुवें दिलोय. ताचे विनवणेन ताचे उतरान शिकयलो तो भावार्थ सांबाळूंक आनी देखीन दाखयली ती वाट दवरूंक आमकांय फावो कर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो कोरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता सासनाच्या ससना. आमोस प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें वचप. इस्रायेलीतनो तुमचे विरोध हांवें इजिप्तांतली भायर काडलेल्या सगळ्या कुटुंबां विरोध सर्वेस्परान सांगलां तें उतार ऐका. पृथ्वे वयल्या सगळ्या कुटुंबां मदें फकत तुमकां हांवें विंचलीं. देखून सगळ्या तुमच्या खोटेपणा खातीर हांव तुमकां केस्त लायतलों. पयलेंच थारायनासता दोग मनीस सांगाता पयन करतात. आपणाक शिकार मेळनासता रानान शिव गरज घालता. आपणे कांय धरिनासता धोलींत शिवांचो पिलो गुरगुरता. पास मांडू ना जाल्यार सुकणें धरणीर जाळान सांपडटा. शिकार सांपडनासता जाळ धरणी वयलें वयर उरता. शहरान तुतुरी वाजयल्यार कोण तरी भियेनासता रावात. सर्वेस्पर विघ्न धाडिना जाल्यार शहरान तें येता ना. सर्वेस्पर आपल्या सेवकां प्रवाद्यांक आपलो गूट उगडापो करिनासता कांयच करिना. शिव गरज घालता कोण भियेनासता रावात. सर्वेस्पर देव उलयला प्रवाद करिनासता कोण रावात. देवान सोदोमाची आनी गोमोराची देसवाट केली तशें हांवें तुमची देसवाट केली. उज्यांतलो भायर काडलेल्या इंगद्या भाशेन तुमी आसल्यात तरी तुमी म्हजेशी परतून येवनात उलयता तो सर्वेस्पर. देखून इस्रायेला हें सगळें हांव तुका करतलों आनी हें हांव सगळें तुका करतलों. देखून इस्रायेला तुज्या देवाक मेळोवंक तयार जा. देवाचें उतार हें. देवाची वडपकार. तुझे नीतीचे वाटे म्हाका सर्वेस्परा. तुझे नीतीचे वाटे म्हाका सलय सर्वेस्परा. वायटाचो मोग करपी देव तूं न्हय. गोठ्यांचें वारें लेगून तुका जायना. गर्वी तुजे मुखार आपली बाळाय दाखोव सकाना. तुझे नीतीचे वाटे म्हाका सलय सर्वेस्परा. अधर्म्यांक तूं खांटाळता. फडकेऱ्यांचो तूं नाश करता. विश्वासघातक्यांचो आनी रक्ताक ताणेतेल्यांचो सर्वेस्परा कांठाळो येता. तुझे नीतीचे वाटे म्हाका सलय सर्वेस्परा. पूण
म्हाका तुज्या मोगाच्या उदारपणा वरवीं तुज्या घरान प्रवेश मेळटा देखून बेंबिरांतीन बरो तुज्या मंदिरा मुखार हांव सश्टांग सर पडता तुझे नितीचे वाटे सर्वेस्परा तुझे नितीचे वाटे म्हाका सलय सर्वेस्परा. उद्गारा उबी रावया. सर्वेस्पराची वाट हांव पळेवन आसा ताच्या उतराचेर हांव पातयेवन रावता. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. सोवे आसो मातवा पोरमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. तुका इसुम्या. उपरांत जेजू दोनीर सोडलो. ताचे शिसी ताचे सांगाता गेले. अशें आसता सरोवरांत एकाच दिसांनी एक व्हड वादळ उठलें. दोनी वयर सयत लारां मारूंक लागलीं. पूण जेजू न्हीद काडटलो. तो ताचे शीस ताचे चडशें वचून ताका जागोवन म्हणाले, सोमिया आमकां बाचाव कर, आमी बुडटा. जेजू तांकां म्हणालो, तुमी इतले भिजूड कित्याक? कितलो उणो भावार्थ तुमचो. आनी उठोवन वाऱ्याक आनी लारांक ताणें फॉर्मायलें आनी सक्कट शांत जालें. हे पळयले मनीस विचमीत जावन म्हणा लागले, कसलो हो मनीस. वारें आनी वादळ दर्यो लेगून ताचे उतार आयकतात. देवाचें उतर हें वखणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त ते मोगाळ भावोन आनी भयणीनो, एक दीस झूज जाता आसतना त्या झुजांत सैनीक आसले आनी तांचे पैकी एकलो सैनीक त्या पंगडा तावन तो भायर येता आनी तो सुकोवन धांवता. आनी त्या वेळार तो सैनिकाक धरूंक जायते दुस्मान ताच्या फाटल्यान येतात आनी हो सैनीक धांवून आसतना ताकाय वेचें म्हूण कळना. पूण एका राना मदें एक धाकटें एक ल्हान टेंट आसली. ते एका टेंटा भितर वचून तो रावता आनी दुस्मान ताचेर ताका त्या सैनिकाक येवन धरूंक वता आसतना हो सैनीक भायर भितर त्या घरांत बसून ताका कितें करचें कळना. आनी थोड्याच वेळान म्हजें मरण दुस्मान म्हजेर ते दाळ घालताले, म्हाका धरताले आनी जिवीशें मारताले. आनी त्या वेळार तो कितें करता, तो मागणें करता आनी मागणें करून देवा लागीं म्हणटा, देवा तूं सक्कट जाणाय, हांव म्हजो जीव ह्या रिस्केर आसा. जर तुका खुशी आसा म्हाका तूं राखून व्हर, पूण तुजी खुशी जावं. आनी इतलें ताणें म्हळ्या उपरांत तो मागणें करून भावार्थान आसलो. आनी ते दुस्मान थंयसर सक्कड एका फाटल्यान एक टेंट ते सजोवन आसात ह्या व्यक्तीक. त्या वेळार हो सैनीक ताच्या रुमांत आसलो. थंयसर एक धाकटो साळयो येता. येवन त्या दाराच्या मुखल्या दारवट्यार तो जाळ बांदूंक सुरू करता. वेगवेगळी जाळ बांदूंक सुरू करता. आनी ह्या सैनिकाक कळना कितें जावन आसा. हांव हांगा मरणाच्या स्थितीर आसा, मरच्या स्थितीर आसा
आनी एक धाकटो साळयो येवन देवा तुवें कित्याक धाकट्या साळयेक धाडलाय हो म्हाका राखता गे कितें आनी त्या वेळार साळयो येवन थंयसर बरें नेट्ट बांदता आनी हे दुस्मान एका रुमाक येवन पळयतात लास्ट ह्या सैनीक आसलेल्या रुमाक येवन पावता आसतना ते पळयतात एक साळयान भायर दाराक बागला कडेन एक व्हडू जाळ बांदलां आनी ते सैनीक म्हणटात ह्या घरा भितर तो आसचो ना कित्याक हांगासर साळयान एक जाळ बांदलां आनी कोणी मनीस हांगा रावचे नात कित्याक म्हळ्यार हे घर बंद आसा जावंक पुरो देखून साळयो येवन हांगा जाळ बांदलां आमी हांगा सोदचे नाका आमी मुकल्या घराक या मुकल्या टेंटाक सोदूंक या म्हणून तो सैनीक आसले टेंट सोडटात आनी मुकल्या टेंटाक ते सोदून वेतात त्या वेळार ह्या सैनिकाक कळटा देव कसो देवान ताका कशें बचाव केलें देवान एका धाकट्या साळयो धाडन थंयसर नेट्ट बांदून त्या सैनिकाक त्या दुस्पान त्या घरा भितर येनातले बरी ताका बचाव केलें ताचे मागणें देव आयकलो आनी तो म्हणालो देवा म्हाका बक्षी तुजेर हांव दुबावलो म्हाका भाव भयणीन धाकटें एक मोटवें गडीत कश्टांत आसतना त्या सैनिकान मागलें भावार्थान मागलें आनी देव येवन ताचें विविध रुपार येवन ताका रक्षण केलें हाचो वांचल आमी पळयल्यार शिसी त्या जिवाच्या रिस्क्यार आसा जीव तांचो उदकान बुडोवन मरच्या स्थितीर आसात त्या वेळार ते कितें करतात जेजू लागीं जेजूक उठयतात हो वांचल आमी सारके रितीन मोटव्यान पळयलो तर सुरवेर उपरांत जेजू दोनीर सोडलो आनी शिसी ताच्या सांगाता गेले म्हळ्यार शीस जेजूक आपोवन व्हरून गेले तें एक बरें काम शिसांनी केलें जर जेजू तांच्या सांगाता नातलो तर कितें जातें दोन बुडोवन शीस पुरा मरते तांणी बरें काम केलें जेजूक तांच्या सांगाता आपोवन व्हेलें मोगला भाव भयणीनो जायते पटी आमी पयनाक वेता बरें काम सुरू करता आमच्या जिवितान जेजू आमच्या सांगाता आमी व्हरूंक जाय हें आमी आयच्या दिसा शिकोवंक जाय शिसांनी जेजूक ताच्या सांगाता जेजूक आपोवन व्हेले शिसी जेजू सांगाता गेले जेजू सांगाता आसलो आमच्या सांगाता केन्ना जेजू आसा जेजूक व्हरता हांव मागणें करता हांव मागणें आसा कोंत आसा भावार्थ आसा देवाची उतारां आमी वाचता जेजू आमच्या सांगाता आसता जेजू आमकां कितें सोडून घालिना आनी दुसऱ्यान जावन ते दोनूय आसता आसतना जड वारें आयलें आतां तुमकां सवाल कोणें बियेजें आसलें जेजून गी शिसांनी कोणें शिसांनी न्हय जेजून बियेजें आसलें कित्याक ते शीस पुरा पागी सिमोन पेद्रू पागी मोद्या राती दर्याच्या मोद्या वचून मासले धरतले आनी इतले ताणें असले लारां पुरा पयले पटींनी पळोवचे सुमार वर्सां पळोवनात आनी तसले आज ह्या लारांक भियेतात त्या सिमोन पेद्रून आनी त्या आसल्या शिसांनी थोडे बारी एक्सपर्ट दर्यांत पैनकन आनी ते आज भियेल्यात एक्चुली तांणी दैरादीक आसचें आसलें आनी जेजू सुताऱ्या सोंप ताका येदोळ्यो ताणें मास्ते बागोवंक वचूना जेजून लारां पुरा येदोळ्यो फेस करूना आनी जेजून बियेजें आसलें ते पळया जेजू न्हिदला सुशेगाद आनी हे शीस इतले दैरादीक लारां मोद्यांत आसले उदका मोद्या आसले भियेल्यात हाका कारण एक आपूण मोरता म्हणलें भें तांकां आसलें भावार्थ उणो आसलो आनी वारें वादळ चड आसलें तांच्या आउट ऑफ कंट्रोल जाल्लें आनी त्या खातीर ते भियेले आनी आतां पळया जेजू न्हिदला कित्याक जेजू न्हिदला कालें जायत कारण 3 कारणां जेजू न्हिदोंक पयल्यान जावन जेजू मनीस हे आमकां मनशा रूप थंयसर कळयता जेजू न्हिदला म्हळ्यार जेजू मनीस जावन आसलो ताका ती ताका जेजू की न्हीद आयली पुरो आसन आसली जायतें काम केलां वावर केलां आतां ताका न्हीद येता न्हिदला जेजू बरी न्हीद जेजू कळोना कितें जावन आसा भायर डीप स्लीप म्हणटा आमी डीप स्लीप आसल्या मनशाक भायर कोलो आवाज गडगडो पडल्यार कळना देखून जेजू बऱ्या न्हिदेर आसा मनशा सायबाची जेजू दुसऱ्यान जावन जेजू न्हिदला कारण जेजू कोत्ता आपूण बुडाना कित्याक जेजू आपल्या बापाचेर विश्वास आसा म्हजो बाप म्हाका राखता देखून बाप म्हाका कितेंच सोडून घालिना म्हाका बुडोवंक सोडिना म्हणून जेजूक अखंड भावार्थ आपल्या बापाचेर आसा देखून जेजू बरे करून न्हिदला आनी तिसऱ्यान जावन जेजू न्हिदला कारण आपल्या शिसांकी इल्लो भावार्थ येवं दी हांव आसा तांच्या सांगाता म्हणलो भावार्थ तांचे लायक आसा गे म्हणून पारकोंक जेजू न्हिदोन आसलो आनी त्या वेळार कितें जाता लारां उपरार्थात 2 सगळीं बुडोवंक जाता आसतना ते जेजूक उठयतात आनी सांगतात आमी बुडता सोमया
आनी जेजू उठोवन शांत करता. पळया भावा भयणी, उत्पत्ती पुस्तकांत देवान आरांबाक उदक रचलें, सागोर रचलो. कित्याक? देवान रचली पृथ्वी, देवाक मात ते शांत करूंक तो सागोर, तो दर्यो देवाक मात आयकता. जेजू देवाचो पूत आनी जेजूच्या एकाच उतराक दर्यो शांत जालो. कित्याक? दर्यो काल जालो. कित्याक? तो दर्यो रचल्लो देवान, उदक रचलें देवान. देखून जेजूच्या हाताखाल आसा सकट संती. देखून जेजूचेर भावार्थ मागल्यार जेजू आमकां सोन घालिना. आनी तिसऱ्यान जावन जेजू म्हणटा उण्या भावार्थाच्या न्हू, कित्याक तुमी भियेल्यात? हांव आसा, तुमी भावार भियेनाकात. मागीर अशें ते सकट वाऱ्या वादळ सकट शांत जालें आनी ते शाबीत वचून त्या जाग्याक पावले. मोकळो भाव भयणीनो, कसले लिसांव आज आमच्या जिविताक. आमी हर एकलीं ह्या संवसारांत दोन नातल्लें जिवीत आमचें जावन आसा. आमी दोन नातल्ल्या जिवितांत आमी पैन करनासा. देखून पयले उगडास दवरया, आमची जिवीत म्हणली दोन. ह्या संवसार म्हणल्यार सागोरांत आमी पैन करनासता आसतना पयल्यान पयलें जेजूक आमच्या सांगात दवरया. खंयी भायर सरतना फस्ट आमी पळोवचें, मोबायल आसा गी, पयशे आसात गी, काराची चावी कान गेल्या गी, बरें मागणें केलां गे म्हणलें चिंतूंक पळया. तें आसा शिसांनी जेजूक आपोवन व्हेलें दोणीर, ना तर ते शीस बुडटा आसतलें. जेजू आसल्यान ते वाचले. तुका आमचें सांगता मागणें आसा. एक जिवितांत आमी हर एक सकाळीं उठता आसतना सोम्याक आमी अर्गां दिलीं, धाकटें मागणें केलें. जेजू आमच्या सांगाता रावता, आमच्या पैनान तो सांगात दिता. जेजूक आमच्या पयलें आमच्या सांगाता व्हरया. दुसऱ्यान जावन जेजू आमच्या जिवितांत न्हिदूं ना, जेजू जागो आसा. देखून हर एक फावटी आमच्या जिवितांत काळी मोडां, ल्हारां, आमकां कश्ट आनवार येता आसतना आमी चिंतचे जेजू न्हिदला कोण ना. चिसांनी म्हळें जेजू तूं न्हिदलाय न्ही. आमी म्हणटा सोम्यातून आयकनाय आमचे मागणें. आमच्या कुटुंबान मोरना जाता आसतना, तरणाटे भुरगीं मरण पावता आसतना, अकालीक पिडा येता आसतना आमी म्हणचें देवा तूं न्हिदून पडलाय, कित्याक तूं आम जागो नाय, कित्याक तूं आयकनाय, कित्याक तुका हे दिसान आमचे कश्ट वळवळे ना. मोकळ भाव भयणो, जेजू न्हिदोंक ना, जेजू जागो आसा. जेजू सकट संगती कळीत आसात. आमी इतलेंच करचें, जेजूचेर भावार्थ दवरल्यार सोम्या ही कितें सकट जावंक आसा तें देवाचें योजन. आनी देव आमच्या कश्टांत सांगात दिता आनी देव राखता म्हणल्यार दृढ पातयेनी भावार्थ आमचे लेगीत आसूंक जाय. तेन्ना जेजू आमकां हर एकल्या वाऱ्या वादळांतावन तो आमकां राखून व्हरता. आनी निमाणें जावन जेजू आमच्या जिवितांत आमच्या पैनांत आसा. देखून आमी केदींच उण्या भावार्थाचे दुबावे व्यक्ती जायनासतना आमी भावार्थान भरलेले व्यक्ती जावया, धैर्यादीक जावया आनी अशें आमचें क्रिस्तांव जिवीत आमी भावार्थान फुडें सोमकोवंक प्रयत्न करया. युकारिस्तांत येवचो जेजू आमच्या काळजांत येता, ताका आमच्या सांगाता आज व्हरया. शिसांनी जेजूक आपोवन व्हेलें, आमी जेजूक व्हरया. आनी जेजू आमच्या सांगाता आसा म्हणलें खात्री आमचें तें आसूं दी, तो भावार्थ आमच्या आसूं दी. तेन्ना आमी केदींच बुडानाव, बघा जेजू आमचो हात धरून आमकां सांबाळटलो. ती कृपा ह्या बलिदाना वेळार मागया. आमेन. तुवें दिल्ल्या दैन्यानी सोम्या करसिता, विस्नळ रंगळ उतरांनी तुका वंदिता. संतोष भरीत काळजांनी काणी येता, उल्हास भरीत गितांनी ओपून ती दिता. गे सोम्या मोगान तुगे, आमी देवची काणी तुगे. आशीर्वाद घालतये तुगे, तिचे सोवे आमकां तुगे. गे सोम्या मोगान तुगे, आमी देवची काणी तुगे. आशीर्वाद घालतये तुगे, तिचे सोवे आमकां तुगे. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण आमी मागया. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनान आनी महिमे आमच्या आनी एकट्या पवित्र सभेच्या देवा सरस्पदी म्हणून घेवं. सर पदवेदार आनी भोवोरत्या देवा, तुज्या भाग्यवंताच्या उगडासाक वो यज्ञ समर्पून तुजें तोरपण आमी वळखून घेता.
आनी तुजे मुखार सर पडून तुका उलो मारता. आमच्या गोवळ्या घाल तुज्या मोगान जियोन सासनाचे सोडवून जोडूंक आमकां फावो कर. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आम्ही ते सर्वेस्परात उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिनवासुया. पयशे आमी करूंक फावो. सर्वेस्पोरा पवित्र बापा सर पदवेदारांनी सासनाच्या देवा सर्व काळे आनी सर्व ते जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. बागे येवन जो हांव पावल दुसऱ्या तुज्या भक्ताच्या मनाक ही परब संभ्रमूंक तुज्या पवित्र सभेक आमकां तूं फावो करताय. ताचे पुण्यावून जिवीत आमकां धीर दिता. ताचे शिकवण आमचे गिन्यान उजवाडायता. ताच्या मागण्याच्या आदारान आमकां तूं सांबाळताय. देखून देवदूतां आनी सोमेस्त भक्तां सांगाती तुजे महिमेचें कीर्तन एकाच ताळ्यान आमी गायता. पवित्र पवित्र दरबाराचो सर्वेस्पर तूं. सर्गांनी संवसार भरला तुज्या वैभवा. उत्सर्गी तुका जय. उत्सर्गी तुका जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय जय. उत्सर्गी तुका जय. उत्सर्गी तुका जय. बापा कोरोस तूं पवित्र तुमचं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्रत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हणून आमी मागता जावन ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले सुकुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाजून तो मोडलो. तो आपल्याशी सांग दिलो आनी म्हळें हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासून समर्पणची. तेच परी जवान जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हळें तुमी सोमेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें रगत पातकांच्या बॉक्सांनी मेळच्याक तुमचे पासून आनी सोमेस्त मनशा पासून तें वारवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. बावडता सोगोट परगटुया. जेजू मेलो. जेजू जीवन जाला. जेजू नव्याक येतलो. जेजू मेलो. जेजू जीवन जाला. जेजू नव्याक येतलो. बाबा जेजूच्या मरणाचो पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. हो जिविताचो वुंडो आनी सोडवण्याची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केला. देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवन तेला आमकां सोमेस्ता पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बगेवन बापा, पीटर पाऊल आमच्या गोळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय.
पुनर्जिवानपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत ती आमच्या भावा भयणींची काकुळट कर. तांकां आनी तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजे परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागताव. अवंकार मरे देवाचे माये सांगती भाग्यवन जुजे तिचो पती भाग्यवन धर्मदुतां भाग्यवन जुवांव पावल दुसरो आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याज जेजू वरवीं त्याज जेजू सांगाता त्याज जेजू थंय पवित्रात्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या ससना. आमेन आमेन आमेन. जेजूचेर अखंड भावार्थांनी बरवसो दवरून तेच सोम्यान शिकल्या मागणे आमी भावार्थान म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाम पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवं. तुजी खुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षितां तशें आमचे पदकां बगस आनी आमकां ताळ्ळेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेच परसर वायटांतले विघ्नांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गेंचे बाग आनी आमच्या सोडवंदराचे जो क्रिस्ताचे येणे बरोवशान अतिरेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुलतीन सर पातकांतले सुटय आनी सर विघ्न आकांतांतले आमकां वाटय. कित्याक राजवडकी पदवनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय तुमच्या पवित्र सभेच्या भावार्थांचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमाने तिका शांती दिवन एकवटान सांबाळ. तुजी त्या राजवट चलयताय सासनाच्या ससना. आमेन. सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवय आसो. एकामेका शांती दिवया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शुद्ध दी. पळयात आमचो सोमी जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाका पयल्यान ती सर सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितरूंतलें बाग म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरांत म्हाका भलायकी मेळटली. गीत नंबर D25 पान नंबर 154. स्वागत जेजू स्वागत तुका दुर्बोळ्या काळजान राव तूं म्हज्या बळप्रकाशान ते सर्गींच्या राव म्हजे सांगाता. स्वागत जेजू स्वागत तुका दुर्बोळ्या काळजान राव तूं म्हज्या बळप्रकाशान ते सर्गींच्या राव म्हजे सांगाता. स्वीकार करूं या काळजान म्हज्या अतिरेकता रागता सोम्यान तुका काळजान तूं ये म्हूण मागता सोम्या
देण्याने बदलया स्वागत जेजू स्वागत तुका दुर्बोळ्या काळजा राव तू मुझ्या बळप्रकाशा ते सर्गीच्या राव मोजा सांगाता प्रार्थुया सर्गींच्या बापा बागेऊन जुआंव पावल दुसऱ्यान तुजी आनी तुज्या पवित्र सभेची विश्वासपणान सेवा केल्ल्या खातीर सासणीक संतोषाचो मुकोट ताका फावो जालो आमी आतां सेवलेल्या जेजूच्या कोडी रक्ताच्या बळान त्याच्या पावलांनी सोलून तुजी आनी आमच्या भाव भयणीचे मोगान साखरी करूंक आनी शेवटी ताच्या सांगात सासणेचें सूख भोगूंक आमकां फावो कर क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं सरपदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचे वयर आशिर्वाद घालूं आमेन वचून येयात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे वडकार दुसऱ्या ताम सरभक्तीन तुका क्रिस्ता सारक्या बऱ्या गोळ्या दैवीक मोक्ष शिकय तूं आमकां पाव दुसऱ्या वंदितां सरभक्तीन तुका क्रिस्ता सारक्या उघडली चढवणेची महिमा शिकयली सोबूट जियेवन जिविता तुझ्या दिली वडमेल सुभाव पाव दुसऱ्या सबोटी तुका सर्गींच्या बापा भाग्यवन जुआंव पावल दुसऱ्याक तुवें आम्हा सर्वांक एक वर्तें तेणें जावन दिलोय तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या मेटांनी समकोंक ताणें आमकां प्रेरीत केलें ह्या पासोत आमी तुका अर्गां दिता ताणें पवित्र एवकारिस्ताचो मोग केल्ले बरी आमी करूंक आनी तो जियेल्ले बरी आमी जियोंक तुजी कृपा आमकां दी
ताणें मोरयेचो मोग केलो तसो आमी करूंक आमकां सकत दी. बापा तांकां बक्षी म्हूण जेजून कुर्सार दिल्लें बोगसणें ताणें आपल्या जिवितांत पाळिल्ले परी आमी पाळूंक एकामेका बोगसून जियोंक आमकां करपा लाभय. आमची कुटुंबां मोगाची सेवेची आनी एकवटाची मंदिरां जावन रुपीत करूंक आमकां बरें मोन दी. या आमी मागतांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. मोगाचे न्हू जायते उपकारी काळजाचे उले काळजा मोतीन घेवन ह्या पुंतळाक आमी आयल्या. जुवांव पावल दुसऱ्याच्या मजतीन जायतें बरेंपण आमच्या वैयक्तीक जिवितांत कुटुंबाच्या जिवितांत आमकां जालां. देखून ह्या महान संता खातीर देवाक आमी अर्गां दिवया. ह्या महान संतान जियेल्लें तें मोगाचें बोगसाण्याचें जिवीत आमचें जियोवच्याक प्रयत्न करया. अवघड आतावन राखून वेल्ल्याक अर्गां दिल्यांत एका तरणाट्याक बरें काम फावो जाल्ल्याक आनी ताणें सुटसुटीत जाल्ल्याक अर्गां दिल्यांत एक घडी बोर मौन रावया. आमच्या काळजांतले अर्गां उले जुवांव पावल दुसऱ्या मुखांत आमकां लाभुल्लें तें बरेंपण नियाळन देवाक आमी अर्गां दिवया. बो काकुळदारा बापा बागेवून जुवांव पावल दुसऱ्याच्या देण्या पासोत आनी ताच्या विनातेन आमकां लाभलेल्या सर उपकारां आनी बरेपणा पासोत आमी तुका अर्गां दितांव. तुजी दैवीक काकुळट आमी वर्णितांव. ताचे मरिफात तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचो मोग आनी ताची गूण करची सकत आमकां तुवें फावो केल्ल्याक आमी तुका दिन वाचतांव. ताचे परी बागेवनपणान वाडोवन क्रिस्ताक साक्ष जावन जियोवच्याक आमकां बोळ आनी कृपा दी म्हूण मागतांव. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सांजू हांव पावल दुसऱ्या श्रेश्ठ गवळ्या आम्हा पासो देवा लागीं विनंती कर. ये बागेवून जुवांव पावल दुसऱ्या पवित्र सभेच्या श्रेश्ठ गवळ्या देवान तुका विंचलो आनी क्रिस्ताच्या मोगान बरोवन लोकांच्या काळजांची दारां ताका उगडूंक पवित्रत्वाच्या सक्तेन भरलो. मोग सेवा आनी राजी संतान तुज्या जिवितांत परसडली. देवाचेर तुजो विश्वास तुवें आखेर पर्यंत सांबाळलोय. अशें तुज्या उतरान आनी देखीन तूं सर्वांक आदर्श जालोय. आमच्या मोगान बरोवन बरो गवळी कसो आमची भेट करूंक तूं मंगळुराक आयलोय. आज आमी तुजी भक्तिका आमची गलती मागणी घेवन तुजे मुखार येतांव. क्रिस्ता सारकी जिणी जिवंक आमकां कुमोग कर. तुजी बागेवून जिणी आमच्या जिविताक प्रेरण जावं. आमी सदांच कुर्सायल्या आमची दिश्ट उबारूंक आनी जिविताचे कश्ट ताका भेटोवंक आमकां शिकय. प्रत्येक जावन आज आमी मागच्या गरजेंत मोगाच्या न्हू तुमचे पैकी 12 जाणांनी जायते मागणी तेसावां हांगासर जुवांव पावल दुसऱ्याच्या पांया मुळांत समर्पून दिल्यांत. आमच्या काळजा मनान जायती मागणी आसात ती हांगासर ह्या वेळार आमी जुवांव पावल दुसऱ्या मुखांत्र सर्गींच्या बापाक समर्पून दिवया. भायर दिल्ले पयशे पाटी मेळोवंक परिक्षा बरी करून बरोवंक आनी बरें फलितांश मेळोवंक पुताक बरी सैरीक जाग्याच्या गडीचे समस्ये बऱ्या रितीन इत्यार्थ जावंक घराचें काम अडकळी नासतना पंताक पावोवंक दोगांक काम मेळोवंक एकल्याक बरो जिणये सांगाती मेळोवंक लांब काळातावन कोर्टांत आसली केस बेगीनच संपोवंक रस्त्याचे समस्ये बेगीनच परिहार जावंक मागणें करूंक आनी बरें काम मेळोवंक आदार घरांत समाधान मेळोवंक बरी भलायकी एका भुरग्यान सुडाळ्यान उलोवंक एका कुटुंबाक पियार मेळोवंक एग्रीगोल्डांतले पयशे पाटी मेळोवंक विजिटींग विजाचेर दुबय गेल्ल्या एका तरणाट्याक बरें काम आनी बरो सांबाळ मेळोवंक कामान बडती मेळोवंक पतीक आनी भुरग्यांक बरी भलायकी पुताक लंडनान बरें काम परगांवांत बरें काम मेळोवंक कॅन्सर पिडेन कोश्टोवच्या एका स्त्रियेक बरी भलायकी तिका काणसेवंक साध्य जावच्याक एकल्याची पाट दूख गूण जावंक बरी सैरीक मेळोवंक न्यूझिलंडान परीक्षा पास जावंक माई मावाक बरी भलायकी मेळोवंक रीण दिल्ले पयशे पाटी मेळोवंक एका भयणीची कॅन्सर तशेंच मोतीची बिडा गूण जावंक तिका काण पोटांत तिणें केल्लें उरोवंक बऱ्या भलायकेचें देणें मागलां एका भयणीक किडनी डायलिसांतावन सुटका मेळोवंक परगांवांत आसच्या एका विद्यार्थीक PUC सीट मेळोवंक एका स्त्रियेक B.Ed परीक्षा पास जावन बरें काम मेळोवंक एका दादल्याची तकली दूख गूण जावंक एका तरणाट्याक वायट सक्तेंतलें सुटका मेळोवंक एकल्याक इंजिनियरींग शिकोवंक बऱ्या कॉलेजींत सीट मेळोवंक एका चलयेक BSc नर्सिंग गव्हर्मेंट सीट मेळोवंक एका भयणीक पांयांची गांठ दूख गूण जावंक इंजिनियरींग जावन काम करच्या एका भयणीक
बरो सांबाळ मेळोंक दुबई गेल्ल्या एका भावाक बरें काम परगांवान शिकच्या एका तरणाट्याक शिकोवंक जणवाय परिक्षेंत बरें फलितांश पार्ट टायम काम मेळोंक सुनेचो बाळंतेर नॉर्मल जावंक एका व्यक्तीक आयच्या दिसा सर्जरी आसा ती सर्जरी बरी जावन रिपोर्ट नॉर्मल येवच्या खातीर मागलां आमच्या इराद्यां खातीर मौनपणी जुवांव पावल दुसऱ्या मुखांत्र देवाक लागीं आमी मागया. तूं आमकां भाव येवकरिस्तसो आमकां करो मोग शिकय आनी मोरयेची देख घेवंक आमकां ससाय दी. शेकी एक दीस मोरये माये आनी सर सांता भक्तां संगी सर्गीच्या राजान तुजे बराबर बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक वाखाणूंक आमकां फावो जावं. आमेन. सांगात आमी म्हणया आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सरकार जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितांव तशें आमची पदकां बोगोस आनी आमकां दाळणेन पडून दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नामान मोरये कृपेन भरलेले सोमी तुजे सांगाता श्री भितर तूं सुदेव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा पपियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या घडी. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक सादी दोसात आणि सदा सर्वता. आमेन. सोमयाचे नावी आमचो आदार स्वर्ग आणि संसार सर्वेस पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. प्रार्थुया. सर्गींच्या बापा तुझ्या पुता जेजू क्रिस्त मारिफात सर तरांच्या पिडेस्तांक कश्टांत दुखांत आनी अडचणेन सांपडलेल्यांक तुवें मोहळाय दाखयली आनी तांकां गूण केली. तेच परी तुजो सेवा बागेवन जो हांव पावल दुसऱ्यान आपल्या बागेवन जिनये मुखांत तुज्या पुता जेजू क्रिस्तचो मोग तुज्या परजेन भोगूंक आनी भावार्थान जियोंक प्रेरण दिलें. ताचे विनवणेन आमचो भावार्थ वाडय आनी आमचे पिडा गूण कर. आमच्या कुडीक आनी आत्म्याक भलायकी दी. कश्टांतले विघ्नांतल्या अणवारांतल्या आमकां रिवार आमचे सर विनवण्यो तुजे मुखार दवरता. तुजी खुशी वयतर ती आमकां फावो कर म्हूण मागता हांव जेजू क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. आशिर्वाद. सर्वेस पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. बागेवन जो हांव पावल दुसऱ्याच्या नोव्याण्याच्या दिसा आमी ताका मान करता. ताची महिमा आनी संतोश देवात येता. तसो देव तुमकां आपलो आशिर्वाद दिवं. आमेन. बागेवन जो हांव पावल दुसऱ्याच्या मागण्यान सर वायटांतले तुमी सुटोवन ताची देख घेवन आनी खरेपणी जेजूचो पाटलाव करून सेवे साखरेचे मनशां जावंक तुमकां घटाय मेळों. आमेन. आल्तरीचो मान ताका फावो जालो म्हूण सगळी पवित्र सभा संतोश पळयत आसा. ताच्या देखीन सांतीपणाची जिणी जियोंक तुमकां प्रेरण मेळों आनी एक दीस ताचे सर्गेंच्या आमच्या बापाच्या घरान सासणीक संतोश बघून तुमी पावो. आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचे देवो आनी सदांच तुमचे सोबे आसूं. मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो ह्या पून तळाक परत तुमकां हांव मोगान स्वागत म्हणटा. आयच्या ह्या बागी दिसा आराधान सोलोवन व्हरून मिसाचें बलिदान भेटोवन आमकां मागण्याचो मात सडीत रितीन समजोवंक प्रयत्न केल्ले आसात. मानादीक बाब रॉन्सन पिंटो गांवान कुलशेकार पिरगजीचे तांकां वोट मेळोवन 3 वर्सां जालीं. मंगळूर DSCचे ते याजाक प्रस्तुत उडुपी DSCच्या शिरवां पिरगजींत सहाय्यक याजाक जावन सेवा दितात. सेमिनारींत आसतनाच तांची म्हाका वळख भोव उमेदवंत याजाक भोव हुशार याजाक सबार तालेंतांनी भरलेले ते आज आमच्या मोगान हांगासर ह्या पून तळार तांची सेवा भेटोवंक आयल्यात. तुमच्या सुमेस्तांच्या नांवान तांचो हांव उपकार बावडटां आनी तांच्या याजाकी जिविताक सर बरें मागता. देव बरें करूं फादर. आतां आयच्या दिसा आमकां जेवणाक तशेंच मुड्दोम दिवन आदार दिल्ल्यांनी मुखार येवचें तांकां आमी मानाच्यो वाती वाणटले. हांव मानादीक बाप
रॉन्सन पिंटो आनी मुखार येवन ह्यो मानाच्यो वाती वांटूंक हांव उलो दितां. आयच्या दिसा आमकां जेवणाक स्पॉन्सर दिलां लुईस पौलीन क्रास्ता बाळोक जेजू वाडो. तांच्या लग्ना दिसाच्या संदर्भार तांचो आमी मनपूर्वकी उपकार बावडटाव. तांचेर आनी तांच्या कुटुंबा जिविताचेर आमचो पात्रोन देवा लागीं मागोवन बेसांवां धाडून दित म्हणलें आमचें मागणें. तशेंच हांगासर आमकां मुड्दोम दिवन आदार दिला जॉन डिसोजा आनी कुटाम पजीर, सिल्विया पासान्ना सा लॉरेस पयलो वाडो, मारिया ग्रेस गोंजाल्वीस धारवाड, पीटर डी अल्मेडा सांबोस्त्यां वाडो, अखिल सोनल लोबो सान तोमास वाडो, प्लाविया लोबो मुंबई, प्रीतम फानिता डिसोजा किरें, जॉयस जोसी पिरेरा पेरमुदे, फ्रांसीस रोनाल्ड टावरो साम पावल वाडो, डेल्पिन सिक्वेरा वेलांकाणी वाडो. सर दानींचो आमी मनपूर्वकी उपकार बावडटाव. देव बरें करूं. उबी रावात. आतां आमी जेवणाचेर आशिर्वाद मागतले. हांव प्रार्थुया. सर्गेच्या भोवमगाळ बाबा, तुवें आमकां विविध बेसांवांनी भरलाय, जायती देणी आमकां दिलाय. आज ह्या पुणशेतांत आमी तुजो दैवीक अनुभव आमी जोडला आनी आतां आमी सिंहवेच्या जेवणाचेर तुजो आशिर्वाद घाल. ह्या पृथ्वेर बरें फळ तुवें आमकां दिवन तें जेवण आमी तयार केलां आसता. ह्या जेवणा मुखार तुका मेरगां दिता. तें जेवण तयार केल्ल्यांचेर आनी सिंहवेतेल्यांचेर तुजी भरपूर बेसांवां घाल. तें जेवण आमच्या कुडीक बरें पोशण दिवन दी आनी आमी चडनी चड बळवंत गटायेन बरोवन उर्बेवंत तुजो फाटलाव करूंक आनी सदांच बऱ्या कामांनी आमी आमचें जिवीत जियोंक आमकां जाय जालो आदार दी. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. Boksanyaso shanti sodut amso Bhagyevo zuvam podusro Deivika kulti so bhaktuto Bhagyevo zuvam podamso Boksanyaso shanti sodut amso Bhagyevo zuvam podusro Devika kulti sobaktuto Bhagyevo subam paulamso Naman naman tuka Naman naman tuka Devik bhakta amcha santa Shanticha kuvara Naman naman tuka Naman naman tuka Deivik bhakta amcha santa Shanticha kuvara Sandan mok seva tu so parsal Patlauda Krista so tumbalbo Ubi sabe sorai kubar Bhagyevo subam pao dusro Raje sandan mok seva tu so parsal Patlauda Krista so tumbalbo Ovi sabe sorai kubar Bhagyevo subam pao dusro Naman naman tu
शांतीच्या कुबरा मोगाळ पुता सव्वे ओंकार बरे आशीर्वादी आमकां मगे वंसवाम पावल दुसऱ्या मगे आमकां सच करवे वर आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवे आमेन.